हुनी हुनी नुरी ओडी लंचणाचे हंग तोंड रेडी जाला आणि हुनी पॅज आमगेल शेड्रसा कुकिंग चॅनलाक पूरा जनाक स्वागत. आज अनेक एक ट्रेडिशनल रेसिपी घेऊन आयले हांव नंचणाचे तरण मिरसांगे होडी. आका नंचण एक 3-4 घंटे फस्ट लाय करून धुवून घेवन तिंबोवन घेवचे. मागीर ते तिंबयले नंचण वाट्टूका हांव वेट ग्राइंडरार वाट्टिता मिक्सरार वाट्टू येता. मिक्सरार वाट्टूच जाल्यार सुलभ कशें म्हळ्यार फस्ट आमी तो नंचण आसा पळय धुल्लोलो एक चूर सुकोवन घेवचो. सुकोवन पिट्टी करून वाटल्यार मिक्सरार वाट्टूचे सुलभ जाता. नातल्यार वाट्टू येता कांय तोंदर ना मस्त वेळ वाट्टूका जाता. आतां आमी वेट ग्राइंडरार ताका जावका जाल्यार तितलो उदक घालून वाटून घेता. सम नय जावकाय आमी अशें करून पिळता तातूंच्यान ती मेळून नज पण तें न्हय जावो. सुमार एक 15-20 निमिष वतना अशी पळता ब्राऊन आशिल्ली नंचण अशी धवे कलर जाता. तातूंत भितर ते नंचणाच्यान ती वच्चताय न्हय जावका ते मदें मदें उदक घालता रबोका. आतां सादारण न्हय जाल्ली आहे. आतां हांव ऑफ करून घेता आनी हें पीठ पुरा काडटा. आतां हें पीठ गाळका एक हांव घाल की एक गाळ की दवरून गाळका. हांव हांगा सुमार 1 किलो भर नंचण घाला. हांव 1 पावाचें म्हळ्यार 1/4 किलो मेजरमेंट सांगता तुमकां. 1/4 किलो नंचण धुवन वाटून घेवच्यो अशें करून मागीर ते गाळून घेवचे. घालतना न्ही पुरो उदका हळत म्हणना सुरवे एक पण पुरो गाळून घेतले अशें करून फस्ट मागीर ते आमकां मेळ्ळेले पिळ्ळेले चुंतीक वपा सुद्दां घालून गाळून घेतले. अशी 2-3 वळां ते सम वास ब्राऊन चुंती मेळटा ते मेळ्ळा पळय म्हाका ब्राऊन पळंगाची हांगा दिसता पळय अशी मेळटाय 2-3 उदक काण घेवचे. भर उदक घालून जत्तेदना सम व्हड तोपां भितर गाळका. गाळून जातर हें सांजे करून दवरका हें काम गाळून धांकून दवरून सोडचे ते निवळे वो. आतां नेक्स्ट डे सकाळीची आतां 1 कप नंचण वाटल्यार ताका अंदाज 1.5 दुखून 2 कप निवळ मेळटा आमकां. तेन्ना 4-5 ग्लास ते म्हळ्यार आमी निवळ काडलेले वयर रोंदून आसा पण हांव हांगा 1 किलो नंचणाक म्हाका भरपूर पीठ मेळटा. हांव हांगा ताजें निवळ काडटा. निवळ म्हळ्यार वयर रब्बिल्लें उदक पीठ तोगू सेटल जावन आसता. 7-8 घंटे ते दवरतना नंचण्या पीठ सेटल जाता. वयर उदक मात रबता ते उदक मात काडका. ते उदक समेत काडूनच ते आमशें जावन आसता नंचण नवें ते उदक पुरे पुसून काडका. हांगा हांव एक सादारण 1 कप नंचण्या केल्यार म्हळ्यार 1/4 किलो नंचण्याचें केल्यार सादारण एक 4-5 ग्लास उदक धरता ताका. हांव एक 5 ग्लास उदक आमी धरया. 5 ग्लास उदक खतखताचें दवरला. हांगा एकाक थोडी फस्ट हांव एक चूर मीठ घालून घेता. मागीर घालू आस मीठ ते आतां आमकां 1 कप हळद धरल्यार हांगा म्हाका मस्त निवळ मेळ्ळा. ह्यो 1 किलो नंचण आसा. हें पीठ तुमी लेक्का दवर नोकाचे. हांव 1 कप्पा मेजरमेंट सांगता 1/4 किलोचे. ते उदक तापयले 1/4 किलोचे आमी मेळ्ळेले निवळाक आमी उदक घालून घेवचे. तापयलेलें उदक हांव एक चूर मीठ आतां घालता. मागीर ओपास आमी मीठ मिरसांग घालचे आसा ते देखून जाय जाल्यार थोडे मीठ घालता. आतां हें आळाच्या दवरता. उदक तापोवन घाल्यार सुलभ जाता. सुरवेक हक्का भरपूर उदक घालून दवरल्यार मस्त वेळ वता. हांगा 1/4 किलो म्हळ्यार 1 पावाक 1/4 किलो नंचण्याक 1 मुष्टी साबुदाणो म्हळ्यार गोतस पुरो जेन्ना साप तांदूळ म्हणटाचे आमी ते रात्रीची धुवन एक चूर उदक घालून पुग्गू दवरका. ते हाजवट घालचे आनी ते समेत आळान घेवचे. अशें करून मस्त व्हड उज्ज करून आळान घेवचे. हांव पुरो उदक घालून थोडे उदक दवरून घेतलें गे आतां वरलेले उदकय घाल्लें आनी चिके मिडियम फ्लेमार लायक करून आळान घेवचे. हात सोडून हात सोडल्यार मुळा लागचे चान्स आसा. साप तांदूळ घाला. केन्नाय वडी पीठ करतना जाव तितले दाटू तोप दवरका आळाच्याक. मेजरमेंट म्हणावचें न्ही जाल्यार हांव डिस्क्रिप्शन बॉक्सां भितर डिटेल दिता. 1/4 किलो नंचण्याचें मेजरमेंट दिता. आतां समज हात सोडना ते हांव चाळतर राबल्या साबू तांदूळ आसा देखून ओग्गी मुळा लागता हात सोडूनच जा. आतां हें मिडियम फ्लेमार अशें चाळतर राबतना ताका खतखत येवच्या सूर जाता. आतां हुन जतर आयली आतां खतखत येता ताका. 1/4 किलोच करचे वे म्हण जाल्यार सादारण एक 4-5 निमिष भितर हाका खतखत येवच्या सूर जाता. पण हाका खतखत येवच्या सूर जाल्ला तर आतां आमी खतखत येवच्या सूर जाल्लें म्हणटना आमी उज्ज सान करुया. हाका सान उज्जारी ओपास हाका आनी एक 3-4 मिनीट खतखत येवका. त्या म्हळ्यार तें पीठ सम शिजून येवका. ताजे वटू ते साबुदाणे सम शिजून येवका. तशी टोटल सादारण एक 10-12 निमिष वता.
शिजून येवच्याक अशें पीठ शिजनी जाल्यार आमी ओडी पतलायतना थंय ओडी पुरो बेतून वचचान्स आसा ते देखून खतखतेत तरी मागीर सिम करून थंय एक वपास एक 3-4 मिनिट पीठ आमी सम शिजची तशी वपास ताका खतखतोडोक इतले जतन हें पीठ लायक करून शिजून आयलें आमगेलें ओडी पीठ रेडी जाल्यात शिजून आतां तर्ण मिरसांगे ओडी म्हळ्यार आमी हाका नांचणा तर्ण मिरसांगे ओडी म्हणचे हाका चडतीची तिखशी मिरची कोरकाई तिखसाणी चडती तर्ण मिरसांग आनी थोडे मीठ घालून जस्ट मिक्सर पल्स करून घेवचे आनी दाट हिंगा उदक रेडी करून दवरचे हांगा रेडी करून दवरला हिंगा उदक हें पळय जस्ट पल्स करचें म्हळ्यार तर्ण मिरसांगे कुडको आमकां ओडी भितरी तळून येतना ते खावच्या मेळका भारी रुच जेता ते तर्ण मिरसांग तळून येतना आनी हाका घालचे सासम हांव हांगा सम व्हड चमच्यान म्हळ्यार एक 3 टेबल स्पून म्हूण येता हांव 1 किलो खबर सांगता अशी तुमी आतां 1 पावाचे 1/4 किलोचे करचे वय म्हण जाल्यार एक 2 टीस्पून सासम घाल्यार पुरो मस्त सासम घाल्यार कोड जाता ओडी घेत तुमगेले पीठांक शिजून रेडी जाल्लेले ओडीचे ताका हांव पळय तर्ण मिरसांग आनी थोडे मीठ आमी सुरवे थोडे मीठ घाला ते देखून पळोवन घालका थोडे मीठ आनी तर्ण मिरसांग मिक्सरान पल्स करून ते कुडको समेत आमी ओडी पिठा घालका ते नये पेस्ट करूनच जा ते खावच्या मेळ्ळ्या लायक जाता पळय हांव हे तर्ण मिरसांगे कुडकी धाड नातल्यार धाडान घेतल्यार जाता रगड्यार पुड पुरो धाडान घेवचे आशिल्ले आमगेले बापा माननी पुराय आतां हांव सांगिल्लें ते सासमय घालता हाजे वयरी आनी तशें हांव हिंगा उदक रेडी करून दवरता हिंग मस्ट हाका ते तोळणेतन ते हिंगा परंबळानच जेवयेत 1 वाटी पॅच जेवचे जाता यात पळांक रेडी जाले आतां तर्ण मिरसांग आनी मीठ क्रश केलेले तेवय घालले हांवें आनी सासमय घालतात आनी एक पण पुरो लायक करून मिक्स करून घेता आतां जाय जाल्यार मीठ पळोव येता मी आनी जाय जाल्यार मीठ घाल येता आनी पळय ते दाट हिंगा उदक करून दवरलेले तेवय घाले आतां हें ओडी पिठाक ते हुना ओडी पिठाक ही तर्ण मिरसांग ते हिंगा उदक सासम घालतना एक घम पोरंबोळेचे आसा मागीर ओडी पीठ निवत घालचे निवोवन जे तरी हे ओडी पीठ पातलाचे लायक वताक सम 4-5 वत सुकू काय 4-5 दिवस ओडी पुराय पातलान घेवचे प्लास्टिका शीटारी पातलायल्यारी ओग्गी निकळता ओडी निकळच्या बारी सुलभ जाता एक 5 दिवस पुणी सुकोका ओडी आतां पूर ओडी पातलान घेतली ते भावतना सुकतना तशीची लायक परंबोळ येता 4-5 दिवस जाता मगेल ओडी पुरा सुकून येयल पळयाची लायक नुरनुरी जे अशें करून हातान पिट्टी करून पळयल्यार ती अशी पिट्टी जाता तशी म्हण जाल्यार ओडी लायक सुकली म्हणल्याक अशें करून हातान पिट्टी करून पळयल्यार कळटा आतां तोळण पळया आमी ओडी आतां हांव नारलेलें तेल ऊन केलां हांगा ऊन केलें कुडले हांव एक 4 ओडी घालता भितर कशी फुलता पळयाची पळय लायक फुलून येता आमी साबू तांदूळ एक चूर घाला हाका तशी फस्ट क्लास नुरनुरी जाता ओडी आतां तुमी म्हणटली हे वाट्टू का म्हूण ते नांचण्या पिट्टी रेडीमेड मेळटा न्हय त्या किरोवन कोर येत न्हय म्हणून ताजी इतली लायक जायना ओडी त्याची कटकट जाता ओडी आनी इतले नुरनुरी फुलून येना कलरय तशीची इतले चंद येना काळी जाता ती ओडी आनी अशी एक तोंडाक घाल्यार पळय एक भारी नुरनुरसाण अशी ट्रेडिशनल रितीर केल्यार ते पिट्टी किरोवन केल्यार ओडी म्हूण कर येता तितलेची ही रूच ताका येना ही खाल्यार ती ओडी लागना आमकां अशी आमकां कितले जावका तितले ओडी तोंड घेवची हांगा बारी परंबोळ येता आतां ती तर्ण मिरसांग पळयाची तेल्लां भितर ते आमी ओडी घाल्लेलेच पळयाची ते हाजी ओटू तोळण येता कळ्ळें आनी ते हिंगा परंबोळय तशीची लायक घम हिंगा परंबोळो येता वासरे भितरी पळय ती पळय तर्ण मिरसांग दिसता पळय हे ओडीक अशी लायक ओडी तळतना केन्नाय तेल्लां घालतना फस्ट त्या लायक तापोवका तापतरी तेल्लांत ओडी घालतना उज्ज व्हड आसूका ओडी घाल्ली कुडले इमिडियेट उज्ज सावन कोरका ते सावन उज्जार भितर ताय भाजून येता नुरनुरी जाता ओडी तळलेले आमगेले नांचण्याचे तर्ण मिरसांगे ओडी कशें करचे ते तोळण ताय दाखयलां हांव तुमकां हांगा आतां पेज्जे ओटू जेवया हे उनी उकडी पॅच जावका हाका हांव एक सायडांक जीवकड घेवप कर केल्या हे कसले जावका म्हणना उनी पॅज आनी पळय ताजे वयर लायक घमघमाची ओडी तळलेली घेता हांव हांगा जेवणा बसता असं आतां हे पेज्जेरी 1 चमचे तूप लायक गरकडे केलेले कढयलेले 1 चमचे तूप आनी ताका सायडाक 4 उनी तळलेली नांचण्याचे तर्ण मिरसांगे ओडी हें जेवण म्हळ्यार हें जेवण एक कम्फर्ट मील म्हणटा पळयाची सुपर जेवण पोट जड जेवच्या ना
मस्त मसाल्याचे तिखसाण्याचे पुरे गलाट ना ते एक चूर उपकरी आणि ताजे वयर एक वोडी ते पेज्या वयर दवरका आणि दोन्ही मिक्स करून अशें करून तोंडाक घालका ती वोडी ताजी वट्टू मिक्स जावन खातनच पळय कुरू कुरू करून जेवण सूपर तुम पूरा जनाई ಈ ಓಡಿ ಕೋರ್ನ್ ಪಳಯಾಚಿ आणि कश जाला म्हणून तुमगेल व्ह्यूज कमेंट सेक्शनाक घालू विसरू नकाची. सक्कट जनांकय धन्यवाद.